आम्ही फोंड्या बायपोल्स कवर करपाक येयल्ले आसात. फोंड्या ह्याच सप्तकान वेंचणूक जाता आनी तातूंत भितर आमी पळयतात सगळे मंत्रीमंडळ हांगा येवन बसलां. दुसऱ्या अर्दान काँग्रेसीचे आपआपले पद्दतीन प्रचार चल्ला. आम आदमी पार्टीचो तर अरविंद केजरीवाल फोंड्या येवन गेला. अशे परिस्थितीन आमी वेगवेगळ्या लोकांच्यो प्रतिक्रिया, लोकांची मतां, तांकां फोंडेच्या इलेक्शना बद्दल कितें दिसता, गोंयचे बद्दल कितें दिसता हें जाणून घेतात. आनी आमी आतां फोंड्या आयिल्ले आसात. आमी कांय आमच्या जे लोक फोंडेच्या इलेक्शना कडेन पॉलिटिक्सा कडेन आस्थेन पळयतात, गांभिर्यान पळयतात, तांकां आमी एक 4 जाण हांगा आयिल्ले आहात. अजय बुवा म्हजे बरोबर आहा, संदीप खांडेपारकर आसा, नरेंद्र ताली आसा आनी म्हजो मित्र मिलिंद माडगूत. 4 लोक हांगा आयिल्ले आहात. तर हांव सगळ्यान पयलीं अजय बुवा तुजे कडेन येता. आमकां न्ही आमी तरुणा कडेन उलयताले, तरुणान डायरेक्ट ठरयलां आमी हाका मत दितले किंवा ते फाटीराके आसतात लोकांचे. आमकां तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाचें आहा. सो म्हाका सगळ्यान पयलीं की फोंडेच्या पोटवेंचणुके संदर्भात तूं कितें दिसता? फक्त 8 म्हयन्याचेर जेन्ना विधानसभा वेंचणूक येता तेन्ना अशे तरेचे वेंचणूक घेवप बरोबर काय चूक? नाही, वेंचणूक ही जाय. कित्याक 8 म्हयन्या खातीर फोंड्या आमदार जाय का नाका प्रश्न हो येता. मागीर ते 8 म्हयने जावं किंवा वॉटेवर ते आमदार हो जाय किंवा सरकारान पयलींच विचार करपाक जाय आशिल्लो वा जी काही यंत्रणा आसा तेणे पयलींच विचार करपाक जाय आशिल्लो की हय हय वर नाका. पूण आजच्या घडयेक ऑलरेडी प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. फेरीबोट उदकान देवली सो आतां फाटल्यान घेवपाक मेळना. मेळना पलतड पावपाक जाय. त्याच ते बुयपाक जाय. हय सो हें जावपाक जाय. आतां तुमचो दुसरो प्रश्न आसलो की कशें कितें. हय सो हांव लोकांक एकूच सांगता की हाका ताका मारचे परस एक मूल्यांकन जावपाक जाय. सदींच जेन्ना उमेदवार म्हजे कडेन आसा त्या उमेदवाराचे खातीर एक मूल्यांकन जावपाक जाय. बाबा हेजे प्लस 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 हें आसा, हेजे प्लस प्लस हें आसा, प्लस प्लस हेजे मायनस हें आसा, हेजे मायनस हें आसा. हें करून खंय लोकांनी मूल्यांकन करून आपलें मत थारोवपाक जाय. मुल्यांकन करपाची पद्दत सद्या आसा रे. हांव कित्याक म्हणटा ना. जाणा, सद्या जाला कितें जाणा, लोक ऑलरेडी न्ही डिवायड जाल्ले आहात. हय. एक तर हो किंवा तो. हो पक्ष तो पक्ष, ही जात ती जात, हो धर्म तो धर्म, हातून हे गेल्ले आसा. त्या खातीर कितें म्हणटा खंय तरी गरज इल्ली आसा. जर लोकशाही जर वाचयतले आनी जर बरे लोक जर राजकारणांत तुमकां दिसता की बरे लोक राजकारणांत येवपाक जाय, जी नीड ऑफ द आवर आसा, तुमकां अशें दिसता की बरे लोक राजकारणांत येवपाक जाय जाल्यार उमेदवाराचें मूल्यांकन करपाची खंय तरी लोकांनी मतदारांनी थारोवपाक जाय. हांव मूल्यांकन करूनच मतदान करतलो. भले मागीर म्हज्या घरा CM येवं किंवा PM येवं, वा हांव हेजी भाशणां आयको ताजी भाशणां आयको. म्हाजे कडेन 4 पाणी जाहीरनामो असो किंवा 8 पाणी जाहीरनामो असो, हांव तो उमेदवार 5 वर्सां उमेदवाराक हांव पळयतलो. 5 वर्सां सातत्यान पळयतलो. लास्टाक आमकां हे डेव्हलपमेंट खंयचे रस्ते बीजे डेव्हलपमेंट हे सच्चेच आहा. ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हत्वाचो आसा. जर ह्युमन डेव्हलपमेंट करतले तर उमेदवाराचें मूल्यांकन. संदीप खांडेपारकाराक म्हाका दिसलें CMला फोन आयलो काय नाही ना 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 मरे की फोंड्याचे इलेक्शन CM भोंवता सगळे भोंवतात. कोण तर मिनिस्टर तर आयलो आसतलो. ना तो खंय ना आसा? सामान्य कार्यकर्त्याने कार्यक्रम केलो. ओके. म्हाका सांग, हांव तुका एक तरुण उद्योजक म्हणून पळयतां. कळ्ळें? हांव तुका पॉलिटिक्सांतलो मनीस म्हणून पळयना, कारण हांवें तुगेलें कामूय पळयलां. म्हाका जाय फोंडेच्या इलेक्शनान एक जी पळय कितें पॉलिटिकल प्रक्रिया पळय जावपाची ती जाल्या. म्हणजे कशें लोक पॉलिटिकल चर्चा, विचार, आदान प्रदान, सुसंवाद हें सदांच पयलीं जातालें. आमी पळयताले भाशणां जातालीं, कोपरा बैठक जाताली, वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा जाताली आनी लोक प्रश्न करताले. सो अशे तरेची एक चरवीत चरवण पॉलिटिक्सान जाता फोंडेच्या इलेक्शनाच्या फोंड्या न्हय, म्हाका दिसता गोंयांत सुद्दां जायना. जायना. नितीन गडकरीन फाटीं एक बरें सांगिल्लें की कोणी एक जावं येडटलो जाल्यार ताजी आवय कशी, म्हज्या चलयेक त्रास करतली काय ना, वाह. ताका व्यसन आसा काय ना, वाह. हें सगळी बारीकसाण करता. बरोबर. आनी आपलो प्रतिनिधी जेन्ना निवडटा तेन्ना खंयचोच विचार करना. तेन्ना तो हें दुर्दैव आसा देशाचें म्हणून. बरोबर. हे खरें. ही खरी चर्चा जावं जाय. तुमी म्हणलें न्हय की ताजे प्लस मायनस कांयच पळयना लोक. आतां तर काल हांव एका मिटिंगाक आशिल्लो मुख्यमंत्र्या बरोबर. 20 पॉयंट प्रोग्राम खांडेपारात, ज्या वार्डाक आमी 25 वर्सां रिप्रेझेंट केलां. म्हाका दिशिल्लें थंय एक घरां पळय जाल्यार एक 60-70 लोक आसतले, पूण एमावंट ऑफ प्रतिसाद पळयलो आय वॉज झॅप्ड. 250 लोक. हे लोक कितें येता, लोक उत्स्फूर्त येता. म्हणून तोच म्हाका एक सांग, उत्स्फूर्त लोक येतात. कारण राजकारण म्हळ्यार कितें जालां, मतदान म्हळ्यार कितें तरी मेळटा. ताच्यान म्हाका कितें दुख्खद हें जालां. म्हाका कितें म्हाका कितें, म्हजें कितें म्हजें कितें पर्सनल स्वार्थ खूब फुडें पाविल्लो आसा. आनी तें पळयतकीर म्हाका दिसता की
अनेक वर्सां गोंयच्या स्वातंत्र्या नंतर एक दयानंद निराधार योजना आशिल्ली 200 रुपया लागून उबो रावचो पडटालो. भारतीय जनता पक्षान ज्या लोकां पर्यंत घरा पर्यंत अकावंटान पयशे पावता ते दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसूं, गृह आदारांतल्यान आसूं, लाडली लक्ष्मींतल्यान आसूं, आतां म्हजें घर. सो लोकांक आशेचें किरण हें दिसपाक लागलां. आनी आतां मध्य इलेक्शनाक कोण तरी कार्यश्रम बी आतां हांव आयकतां तो नाचता केतन भाटीकाराचो व्याप अमको आसा. पूण लोकांक कितें जालां की हें करून कितें जातलें, सरकार तेंच उरतलें, सरकार बदलतलें. ओपोजिशनाक कितें करता ओपोजिशन आमदार ते पळयल्या. म्हाका सांगात तुमकां दिसता की गोंयान एज ए पत्रकार ओपोजिशन सारकें सक्षम आसा म्हणून? ऑपोजिशन सारकें सक्षम ना, एज ए पत्रकार आनी सत्ताधारी सक्षम ना. हा. ज्या पद्दतीन पूण एक गोंयची आस्था- सत्ताधाऱ्या कडेन पयशे आसा. गोंयची आस्था रे, आमकां जाय गोंयचो बद्दल एक कळवळो आशिल्लें सरकार नाका, एक कळवळो आशिल्लें लिडरशीप नाका. ती कळवळो आशिल्लें लिडरशीप आमी अजून सोदतात आनी अजून आमी काळखान ताजपडटात. इनफॅक्ट एक हत्ती आशिल्लो खंय, ते हत्तीक पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें, कोण एकलो तेजे फक्त तेजे सोणये घातलेली, कोण एकल्यान फक्त शेपडे घातलेले. लोक सर्वंकश गोंयचो विचार करनात, हो म्हजो निश्कर्श. तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो म्हणून अशें तरेचो सर्वंकश तूं आनी हांव एका पिढींतलो मनीस अशें विचार करपाक जाय अशें दिसना पॉलिटिक्साक. 100% करूं जाय. हांव पंचायतीन आशिल्लो, लोकांक घरां सुद्दां लायसनां व्हरून दिल्यां, अरे तूं कर रे सुरू म्हण. आज खंय आसा तें? बरोबर. आज लायसनां 3 फावटी मारच्यो पडटल्यो, 2 मारच्यो पडटल्यो, वचत थंय गोंयभर. म्हणजे लोकांची So तूं म्हणटा यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा. तूं म्हणटा म्युनिसिपालिटी काबार जाले, पंचायती फालतू आनी सरकाराची जबाबदार जनता आसा ताका अशें म्हाका दिसता. जनतेन जर सक्षम रावले, विचार मांडलो आनी एक भंय निर्माण जालो की खंयचीच शक्ती चलची ना, बऱ्या कामाचीच फक्त शक्ती चलतली, अशें जर जाल्लें जाल्यार राजकारणी सक्षम जातलो आशिल्लो. ते जावं शकता जेन्ना मतदार पयशे मागना. 100%. तें जावं शकता जेन्ना आमदार मात चुकता तेन्ना का म्हजो स्वताचो स्वार्थ कडेक दवरून हांव गोंयचो विचार करता. हो जनता जर करूंक लागली जाल्यार राजकारण्याक डेफिनेट करचो पडटलो. इलेक्शन लढला तूं लढला. आनी तूं ह्या तावून सुखावून म्हणटा तो भायर सरून तूं ह्या मताचेर पावलो की मतदारानू बाबा सावध जायात, मतदारानू बाबा सज्ञान जायात, विचारी जायात आनी मतदान करात. अशें जावं जाय. गोंय जर तुमी सांगता तशें आमकां जर ओरिजिनल गोंय राखपाची जर आमकां हें आसा जाल्यार हर एक त्या व्यक्तींतल्यान सुरू जावचें पडटलें. आमचे बरोबर नरेंद्र तारी आसा. नरेंद्र तारी इतलीं वर्सां गोमंतकाचो प्रतिनिधी फोंड्या आसा. नरेंद्र बाब, तूं इतली सरकारा पळयली, इतले लिडर पळयले फोंड्या, तुका फोंड्याचो कायापालट जालो असो दिसता काय जाला? बिंदास. कित्याक आतां पर्यंत पळयलो जाल्यार रवी नायकान जे पळय विकास केला तो कोण नाकारूंक शकना. कित्याक सगळे तरेच्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो रवी नायकानूच दिल्ल्यो आसा. आनी हेज्यान पयलीं जे पळय आमदार, हांव अशें म्हणिना तेंच्यांनी करूंक ना म्हणून, पूण ते खंयसर तरी फाटीं पडले. आनी रवी नायकान सारकें प्लॅनिंग करून तेंच्यांनी हें केल्लो आसा. आतां सिंपल गोश्ट, सहकार खात्याचें कितेंच नासलें, सहकार भवन तेणें उबारलें, विश्रामगृह तेणें उबारलें. ही फुडली हें विश्रामगृह कित्याक कोण येता तांकां बाबा रावपाक वेवस्थीत मेळोंक जाय. ते इनफॅक्ट ते पळय हॉटेलान रावता ते खंयसर तरी सरकारी ऑफिसर आहा तांकां खंय तरी विश्रामगृह आसचें. ती खंयच्या तरी ताणें एक आयडिया पळयली. बाकीचे सगळे मूलभूत सुविधा म्हणून आतां मूलभूत सुविधा ह्यो सगळे कडेन आसता तशें ना. ते थंय कडे कडेन लॅक जाता, खंय कमी आसता, खंय आहा ते वयर सकयल जातात. लोकांक एक पॉलिटिक्सा बद्दल एक वेगळी अपेक्षा आसता. हय. ती कितें आसता की एक सरकार अशें जावचें स्थापन, हय. सरकार आमी मत दिल्ल्या मनशान योग्य जाग्यार रावचें, हय. ते एक निश्ठ्या रावचें. हय. ही निश्ठा तुका रवी नायका भितर दिशिल्ली? ना, रवी नायकान कितें केलें, विकासाचो पयलो मुद्दो पळयलो. आनी आतां सद्या कितें आसा की तूं जर विकास करता जाल्यार तुका लोक अट्रॅक्ट जातले. तूं पार्टी बिर्टी दी ती सेकंडरी जाल्या. अरे विकासाक अट्रॅक्ट जातात पूण पयशाकूय रावतात. ते आसात न्हू, राजकारण म्हटल्यार पयसोय आसा भितर. ओके. मिलिंद, तूं एक पत्रकारी बी, लेखक बी, तूं एक कार्यकर्तो. म्हाका तुजे कडेन सामको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. फोंड्याचें इलेक्शन तूं पळय जशें पळयता, जशें तुवें एक 20-25 वर्सां पयलीं एक तुवें पळय हावेस दवरिल्लो, अशें आपल्या गोंयचें राजकारण जाय, अशें आपल्या फोंड्याचें राजकारण जाय, तशें ते पद्दतीन चल्लां. हांव तातूंत भितर सगळे आयले, पंचायत आयली, आमदार आयलो, सरकार आयलो. ना, खरें म्हणजे अपेक्षे प्रमाणे काही चलू ना. काहीतरी कमी पडटात. म्हणजे ते फूल स्विंगमध्ये काम करताले तसे पहिली म्युन्सिपालिटी जे काम करताली, पोंडा म्युन्सिपालिटी, हांव पयलं राधिका नायक आशिल्ली किंवा महादेव खानोकर आशिल्ली, तेन्ना जी कामां चलतालीं तेन्ना ते डोर टू डोर फिरताले, कितें प्रॉब्लम आसा कितें प्रॉब्लम ना. ते आतां तशें दिसना. पंचायतीन हांव ना, पळय हांव रावता म्युन्सिपालिटी एरियेन,
पण म्युन्सिपाल्टी पहिली सारकी तितली कार्यक्षम दिसना अशें म्हाका म्हणणें आहे. काय थोडे कावन्सिलर म्हाका करता एक सांग, बरे लोक जिखून येनात सध्या म्युन्सिपाल्टीन. एकट्यावर हांव मडगांव पळयतालो, दोतोर, इंजिनियर्स, एक जाका एक वैचारीक फाटबळ आसा, एक जाका एक तांत्रीक कित तरी एक कौशल्य आसा, अशे मनीस जिखून येतात. आज ते दिसती पडनात. आता खुबशे कडेन अशे लोक जिखून येतात, अजाप दिसता आमकां कसले लोक. ना ताजें कारण म्हणजे कितें आसा, दोन गोश्टी आसा. एक म्हणजे पॉलिटिकल जो आसा सपोर्ट तो इम्पॉर्टंट आसता. म्हणजे समजा हांव एक पक्षाचो किंवा हांव एका मनशाचो, आतां समजा आतां ही आमची इलेक्शन आसा असेंब्ली, ते सांगता फुडल्या फावटी तूं म्युन्सिपाल्टी अमक्या वार्डान. ऑलरेडी सांगलेलो आसता कांय भुरग्यांक, पण ते भुरगे तयार करता. म्हणजे तो भुरगो बरो की वायट ते पळयना कोण, तो अमक्या मनशाचो सपोर्टर, मग ताका ते मतां मारता. दुसरें म्हणजे मनी फॅक्टर हो आतां आमचे कडेन नॉट ओन्ली इन ही म्युन्सिपाल्टी पंचायत, इट इज एवरीवेअर. खंय ना तो मनी फॅक्टर. पयशांनी आज वक्तव्य घेतात. अजून आमच्या लोकांची ती मानसिकता जावना. कारण काय म्हाका सांग, तशें जाल्यार गोंय तुजें उरपाचें ना. गोंय आतांच अर्दें विकून उडयलें मरे घाटार आमी व्हरून, आनी आतां उरलें तें गोंय. ज्या परिस्थिती, जी परिस्थिती तूं पॉलिटिक्स तूं आज सांगता, ती परिस्थिती पळय अशेंच उपटसुंब जिखून येतले, अशेंच उपटसुंब सत्ता काबीज करतले. आनीक ज्या विचारान गोंय घडयिल्लें, ज्या विचारान गोंय मुक्त केल्लें, ज्या विचारान आमचे लोक एक गोंयाक एक दिशा दिवपाक पळयतली, ती दिशा केन्ना मेळचीच ना. अशें आतां ते पयलींचे आमदार कोण आसा ते अजून ते दुख्ख व्यक्त करता. आतां माजी आमदार रोहिदास नायक, तो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर काळांतलो, तो तेंच म्हणटा की आमी जें स्वप्न पळोवन गोंय स्वतंत्र केल्लें, जें गोंय स्वतंत्र जाल्लें, तें स्वप्न आज खंय तरी धुळीच मेळटा अशें ते भावना व्यक्त करतात. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान जें सरकार केल्लें तेन्ना कांय नाशिल्लें तांचे कडेन, इट वॉज कंप्लिटली न्यू. पण तांणी तातूंतल्यान एक ताणें एक नवें मुख्य म्हणजे तें भ्रश्टाचार मुक्त आशिल्लें. बरें, म्हाका सांग, तुका फोंड्या नांव घेवपाची गरज ना, तुवें फोंड्या कसलो प्रतिनिधी जाय ह्या बाय इलेक्शनाक? फक्त 8 म्हयन्या खातीर इलेक्शन हय, कसलो प्रतिनिधी जिखून येवचो? खरें सांगू तुमकां की हें इलेक्शन सादारण झेडपी बरोबर जावपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे जो कोण निवडून येता ताका 1 वर्स टायम मेळटालो. आतां हार्डली 6 किंवा 7 म्हयने टायम मेळटलो. सो ही जस्ट ए ट्रेलर. हो खरें 27 खंय फायट. आतां कोणी आयलो म्हणून तो कितें काम करूं शकतलो? कोणी येवतो मागीर. आनी रवी नायकान जें काम केलां, एक हांव मानता की रवी नायकान जें काम केलां ताका तोड ना. तितलें काम करप, तें विजन पळोवप, इट इज नॉट इजी. रवीचो जागो घेवप हें सोंपें काम न्ही. कारण हांव रवी वांगडा सामको क्लोज. रवीचें जागो घेवप हें सोंपें काम न्ही. म्हणटकीर चल्याक हाडलो तें काम जाता. हांव ताजो चलो इज अ रॉ मटेरियल. सध्या तो नवो आसा, ताजें फक्त म्युन्सिपाल्टी पुरतेंच काम आसा. ताणें काम बरें केलां येता म्हणा, पण इट इज लिमिटेड ओन्ली फॉर अ वॉर्ड. ताजे बद्दल हांव अजून तुका सांगूं शकना. रवीन कार्य केलां. 6 फावटी तो फोंड्यांतले निवडून आयला, म्हणजे मुख्यमंत्री जाला, खासदार जाला, आनी ताची प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक जी कारकीर्द आसा ती फूल ऑफ वर्क, फूल ऑफ कार्य आसा. म्हणून ताजो जागो घेवप डिफिकल्ट आसा. आतां कोण घेवंक शकता की ना तें काळूच ठरयतलो. बरें, तुमी 4 जाण आसात. हांव तुमकां हें करना, हांव फक्त एक प्रश्न उडयतां. तुमी कोणें ताका जाप दिले आतां. हांव तुमकां तुमच्या मुखार मायक घेवन येवचो ना, पूण म्हाका तुमचे कडल्यान जाय तें अशें की फोंड्या बदल घडटलो. फोंड्या लोकस्नेही, पण जाय तशे रस्ते, जाय तशे पूल आनी जाय तशे ओव्हरब्रीज केले म्हणून विकास जायना. लोकस्नेही, लोकांक बऱ्याक पडटलो असो विकास जातलो जाल्यार कितें करपाक जाय? कोण सांगू शकता? बदल जे सांगले की विकासाची आमी व्याख्या खंय तरी बदलपाक जाय. विकास म्हणजे फक्त लायट, उदक, गटर होच विकास न्ही, काय न्ही. हांव एक सादें उदाहरण दिता. अशी एक स्थिती, अशी एक दीस हाडिया गोंयांत. कित्याक आयज शेनवार आयतार गोंयचे लोक बेळगांव शॉपिंगेक वयता. सगळी बेळगांव आतां ना रे व्हरूंक. आतां गोंयांत तुका जाय जाल्यार बेळगांव शॉपिंगाक वचपाची एक स्टायल कितें, तुका बोळगां 1-2 दीस रावपाकूय मेळटा. हांव कितें म्हणटा, वाय नॉट अशी एक परिस्थिती निर्माण करया. बेळगांव सगळे लोक शेनवार येतात हांगा शॉपिंग. कित्याक जाय रे तें? तुका म्हाका सांग, हांव तुका म्हणटा आमकां एक्झाम्पल दिता. म्हणजे एक एक्झाम्पल वायट, म्हणजे न्यूयॉर्कचे लोक हांगा अशें फक्त बेळगांव फक्त हांवें निमिताक घेतला, नांवाक घेतला असो अशें. सो परत हांव सांगता आनी की आमी जेन्ना तुमी आमी केन्ना अशें बसता अशें खबरी मारपाक, तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की एका दिसा चिंतनाकात, आयचे चिंतनाकात, कळ्ळें न्ही. फुडल्या 25 वर्सांचे चिंता. आनी 25 वर्साचे ज्या मनशाक विजन आसा, 25 वर्सां, कळ्ळें न्ही, मागीर लिगल्स बी कुशीक दवरया. हांव नांव कोणाचेंच घेवचो ना, उदकाचें उलय एकूय नांव घेवंक ना, आतां घेवचो ना. ज्या मनशा कडेन फुडल्या 25 वर्साचें विजन आहा आनी
ताका मतां दियात. म्हाका सांग, काँग्रेस आनी BJP हातूंत भितर कितें फरक उरला? कोण सांगूंक शकता? पयलीं ते आमदार घेताले, आतां हे आमदार. काँग्रेस आणि बीजेपी हातूंतलो फरक तसो कांय ना. हां. की आता जे आमदार आसात सध्या मंत्री आसा सॉरी तातलो एक जो आमचो मुख्यमंत्री सोडीत आणि थोडाफार म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय सोडीत बाकी सगळे काँग्रेसीचे सुभाष फळदेसायांनी सुरवातेक काँग्रेसची आशिल्लो सुरवात पण एक प्रमोद सावंत तो फुल्ली बीजेपी म्हणटा तो मुख्यमंत्री आमचो तो मात ताजे बद्दल काय ना. फरक काय दिसती म्हणना? काय फरक दिसना. बरोबर. आता लोक पळयतात कोण सांगता लोक पळयता व्यक्ती की आता आमी रवी नायक म्हणून आमी रवी नायका पळयता दॅट्स ऑल. पण पण ऍक्च्युली आता हय सांग बरं नरेंद्र. कशी आहा आतां पळय निवडून येयलोच म्हणून जायना, तो विरोधान गेलो जाल्यार तेजी कामां जायना. त्या खातीर सत्ता म्हत्वाची ठरल्या. सत्तेन जो आसा तेका तेजी कामां अमकाच जाता. सगळे पण बरोबर हांगा आहे. क्रॉस करता हय. विरोधी परिकारान केला न्ही काम विरोधी पक्ष नेता म्हणून गाजयल ताणें तो सीएमा पेक्षा पॉवरफुल ठरलेलो. पण विकास कामाच्या बाबतीत विकास ते हे कामां करून जाणं. घेतल्या. एकूच एक परिकाराचो उदाहरण बरें- खातो बरें- नेतो बरें- आता. पण तो नेतो जाय न्ही, तो नेतो जावपाक आपणे तयारी आसा पळय. एक बरें उदाहरण दिता, एक बरें उदाहरण दिता. राजापूर मतदारसंघ हा बॅरिस्टर नाथ पै सातत्यान थंय निवडून येतालो, विरोधान आसतालो. हा मधु दंडवते सातत्यान निवडून येतालो, विरोधान आसतालो. लोक पिशे म्हणटा काय परत परत निवडून तूं दिताले. तूं उलयताली ती खबर 40 वर्सां पयलींची. हांव सांगता पयलीं लोकांक मरू दंडवते जाय आसतलो पार्लमेंटान उलोवपाक, नाथ पै जाय आसतलो पार्लमेंटान. परिस्थिती तेन्ना आताची बॅरिस्टर मागीर त्याच मरू दंडवतीक लोकांनी उडयलो. हय. आणि मी- मधु दंडवतीन निमाणो एक इंटरव्यू दिल्लो तातूंत तो सुंदर सांगता आता लोकांक सुद्दां दिसता की आपलो आमदार असो जावचो प्रतिनिधी की सकाळी वती की 10,000 म्हाका दिवंक घातचे आमच्या असल्या कडेन ते ना जाले म्हणून आमी घरा बसचे पडले म्हणून हें दुर्दैव आसा न्ही, राजकारणाचें. पूण हे मतदारांनी तयार केले खंय तरी जर बरें गोंय जाय बरो देश जाय जाल्यार ल्हानशें गोंय हय, त्या खातीर जाय त्या खातीर लोकांनी मतदारांनी विचार करपाक जाय. आमी मधु दंडवते हाडटले, बॅरिस्टर नाथ पै हाडटले, लोकांनी विचार मनोहर करपाक पर्रीकार जाय. तरी. Actually, मनोहर पर्रीकार आमचो एक मनोहर idol. पर्रीकार गोंयान ना. एक सांग, जावंक शकना की आमी तांकां शिकून हाडनात. हां. मनोहर पर्रीकारा भितर एक स्कील आशिल्लें शिकून येवपाचें. माझं मत आसा की भारतीय जनता पक्षान अत्यंत बरें काम केलां एज फार एज द डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न. आता तुमी म्हणलें गोंय विकलें म्हणून ताजेर एक गोंय आक्षेप व्हरून घाटार विकलें. गाठार विकलें हाजेर एक आक्षेप आसा. गोंयान डेव्हलपमेंट जातकी इन्फ्लक्स चड जालो, एअरपोर्ट आयलो, लोक दोन भायले airport येवपा आयले. आयले, तिसरो येता सगळ्या कारणाक गव्हर्नमेंटाक जबाबदार धरून आमकां संदीप बाब लोकांनी जमनी विकूंक संदीप आयका संदीप बाब आमकां असो विकास जाय जो विकास लोकस्नेही आसतलो. नंबर 1. नंबर 2 आमकां असो विकास जाय जाका लागून गोंयकारांक रोजगार मेळटलो. तो रोजगार करपाक भायल्यान न्ही. आमचे कडेन 35 5 स्टार हॉटेलां आयलीं, काम करपाक गोंयकार ना, सगळे आयले भायल्यान. मागीर आमी आमच्यांनी इको टुरिजम डेव्हलप करपाक जातालो. आज टुरिजम चल्ला, एक्सायज इतलो गळटी लागल्या, तो पयसो गव्हर्मेंटाक मेळना. 1 कोटी खंय दर वर्सा पर्यटक येतात, ते रावतात खंय. आमचे कडेन फक्त 3 ते 4 लाख लोकांक रावपाची वेवस्था आसा. सो हांव म्हणटा की असो विकास जो गोंयकारांक लाभ दिवपी लोकस्नेही विकास म्हणजे तो विकास विचार करपाक एक न्ही दूरदृश्टीचे लिडर लागतात. अशे दूरदृश्टीचे लिडर BJP सारख्या पक्षान तयार करप काय ना. करूंकूच जाय डेफिनेटली. Very good. जाका सत्ता लॉंग टर्म विजन आसा Exactly. ते Good वाडयतलो point, good आनी point. गोंय कशें आसचें हें स्वप्न फुडें दवरूनच काम व्हेरी करता. गुड. हांव ह्या संदीप खांडेपारकाराच्या ह्या उतरांनी ही कार्यावळ सोंपयता. जाका लाँग टर्म विजन आसता न्ही राजकारण चलोवपाची आनी लाँग टर्म आपण गोंयान सत्तेर उरतलो अशें जाका उमाळशीक आसता आनी भितरल्यान तळमळ आसता, तो मनीसच फुडले लिडर तयार करता. फुडाराचे लिडर कशे आसचे जांकां गोंय सांबाळपाची एक भितरल्यान उर्मी आसची, गोंय सांबाळपाची भितरल्यान तळमळ आसची. आनी म्हाका दिसता जर BJPक दिसता खरेंच आपण फुडें 25 वर्सां ते म्हणटा न्ही आमी परमनंटली उरतले. परमनंटली जर तुमी उरतले जाल्यार तशे लिडर तयार करात, तशे फुडाराचे मुख्यमंत्री तयार करात. आमकां टुरिजमान कसलो मिनिस्टर जाय, आमकां सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कसलो जाय, आमकां PWD मिनिस्टर कसलो जाय. आनी खूब जाणांनी आतां हांगा पर्रीकाराचें नांव घेतलें आनी पर्रीकार असो सपसप तयार जायना. पूण पर्रीकारा सारके लोक गोंयान आसात जाल्यार तांकां राजकारणांत संदी मेळपाक जायना, मेळपाक जाय. हे सोदून काडपाची जबाबदारी घटमूट राजकीय पक्षाची आसा आनी ते घटमूट राजकीय पक्ष अशे तरेचे लिडर सोदून काडटात काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी तोच प्रश्न म्हाका दिसता लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. फोंड्या वेंचणुकेच्या निमित्तान तुमी आमच्या ह्या डिबेटीन बरे तरेन वांटेकार जाले. संदीप बाब, अजय, नरेंद्र आनी मिलिंद, थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.